पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीच्या नेतृत्वाखाली आणि गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या पुढाकारात आम्ही गोयात दोन जागेचे म्हणजे उत्तर आणि दक्षिण गोवा या दोन जागेचे कारगिल विजय दिवस निमित्त एक यात्रा करपाचे आम्ही ठरयिल्लें आसा। ते म्हणजे उत्तरेक आमचे म्हापसा ह्या वाठारांत म्हणजे आमचे उत्तर गोंयचे जे भाजपाचे कार्यालय जे आसा थंयसून मशाल यात्रा सुरू जातली आणि ती यात्रा आमची हुतात्मा स्मारक म्हापसा हांगा सांगता जातली। तशेंच दक्षिणेक आमचे मुरगांव नगरपालिका जी आसा ताच्या समोरून वचून ती आमचे हुतात्मा चौक वास्को म्हणजे सावथांतली एक आमची वास्को म्हणून ठरयिल्लें आसा, सो त्या जाग्याचेर जातली। ही रॅली करपाचें कारण म्हणजे कारण आमकां आमचे देशांत जे सैनीक जे आसात जे बॉडी रावन जे लढटात आणि त्यांच्या खातीर खंय तरी आमकां त्या वेळाचेर कारगिल आमकां त्या वेळाचेर 1999 आमी ते विजय मेळ्ळे आणि आयज खंय तरी पळोवपाक मेळना ज्या पद्दतीन नरेंद्रभाई मोदीच्या नेतृत्वा खाली आमकां देशाची सेक्युरिटी कित पर्यंत खंयच्या लेवलाचेर गेल्ली आहा। आयज देशाची सेक्युरिटी ज्या पद्दतीन आयज सर्जिकल स्ट्रायक सुद्धा करू शकता म्हणजे खंयचोय आमचे परराष्ट्रीय किंवा जे हमलावर जे आसा ज्या पद्दतीन तांकां अटॅक करपाची जी क्षमता जी आसा ती आयज खंय तरी आमच्या सरकारा मुळेच तांकां जी मेळ्ळेलें आसा। म्हणून त्या निमित्तान आमी जे कारगिल विजय दिवस ज्या पद्दतीन जे आमी त्या वेळाचेर जिखून हाडले म्हणून खंय तरी त्यांचे सैनिकांचे मनोबल वाडून दिवपाक जाय आणि जे अनेक जे सैनीक जे त्या वेळाचेर जे आशिल्ले तेंच्यांनी ज्या वेळाचेर आपले प्राणाची पर्वा न करता ते देशा खातीर लढले आणि कारगिल टेकडी ज्या पद्दतीन आमकां जिखून दिली त्या खातीर त्यांचे मनोबल वाडोवपा खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर जी आमी यात्रा केल्ली आसा। सो ते यात्रेक हांव सगळ्यांक विनंती करता समस्त गोंयच्या लोकांक की त्या यात्रेक तुमी ज्या दोन्ही जाग्याचे जे आसा जे उत्तरेक आणि दक्षिणेक तुमी ते सगळे यात्रेक आणि सहभागी जावचे आणि आमच्या सैनिकांचे मनोबल वाडोवचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अशी एक खासियत आहा की तुम्ही सगळे प्रेस मिडियावाले तुम्ही केन्ना आमचे प्रोग्राम बी कवर करता तेन्ना तुम्ही आयकला आसतलें की आमचे खुबशे लिडर उलयतात तेन्ना म्हणटात की देश प्रथम, पार्टी सेकंड आणि सेल्फ लास्ट म्हणटात। तशेंच तुम्ही जेन्ना आमचे सरकार येता स्टेटीन आणि राज्यान केंद्रान तर तुम्ही पळय आसले की आमचे लिडर सुद्धा आसा ते तशेंच वागतात। म्हाका दिसता 1999 कारगिल वॉरच्या टायमार आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जे असले त्यांचे लिडरशिपीच्या अंडर ते वॉर जाल्ले आणि आमची इंडियन आर्मी असली हेंच्यांनी बरे तरेन ते वॉर त्या हितून जिखलेले आसा आणि त्या हितून आमचे प्रायम मिनिस्टर असले तेंचो सुद्धा तांकां भरपूर फाटिंबा असलो आणि तुम्ही पळयले आसतलेत की आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजींचे एक वाक्य असले की भारत देश हो फेमस आसा कित्याक लागून की शांततेक लागून आणि जर ही शांतता राखून दवरपाक जाय जाल्यार आमी आमची जी स्ट्रेंथ आसा ती सुद्धा आमी दाखोवपाक फाटी फुडें रावचे ना म्हणून आनी हे जे वॉर आसा ते आमी डेफिनेटली जिखतले आणि ते आमी पळयले आसतले की जुलयाच्या 26 तारखेर हे वॉर आसा ते आमी भारत देश आमी जिखलेले आसा आणि अशी जी संधी आसा म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी केन्नाच फाटी रावना तशेंच भारतीय जनता युवा मोर्चा केन्नाच फाटी रावना। जेन्ना आमच्या आर्मीचो आमच्या सोल्जर्सांचो पाठबळ हे करपाचो जर अशी संधी जर मेळटा जाल्यार भारतीय जनता युवा मोर्चा तशेंच भारतीय जनता पार्टी सदांच फुडें आसता। म्हाका एक उगडास जाता की लास्ट इयर आमी अशीच एक बायक रॅली आमी ऑर्गनायज केल्ली फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल म्हणजे ह्याच दिसा कारगिल विजय दिवसाच्या निमतान आमी रॅली ऑर्गनायज केल्ली आणि ती रॅली आमची तेजस्वी सूर्याजी युवा मोर्चा अध्यक्ष हो लीड करतालो आणि जेन्ना आमी रॅली सुरू करपाचे आसले तेन्ना आमकां अशी एक इंटेलिजन्सा थ्रू एक अशी मेसेज आयिल्ली की खंय तरी तुमच्या रॅलीक थ्रेट आसा आणि त्या वटेनसून मेसेज येयल्ली आसा की कशी रॅली सक्सेसफूल जाता ते आमी पळयता म्हणून। तर इतलो सुद्धा थ्रेट आसल्या कारणान आमचो जो लिडर आसा तेजस्वी सूर्याजी तेणी एक डिसिजन घेतलें की जेन्ना आमची इंडियन आर्मी आसा ती आमच्या सेक्युरिटी खातीर आपल्या जे बॉर्डरीचेर लोकांक ते टेररिस्टांकडे झगडटा तर आमी तेंच्या खातीर एक सादी बायक रॅली काडूंक शकना काय म्हणून आणि अशी जर धमकी मेळ्ळी जाल्यार आमी ते फाटी सरूंक शकना आणि ती रॅली आसा ती त्या दिसा आमी सक्सेसफूल करून दाखयलेली आसा फ्रॉम श्रीनगर टू कारगिल आणि ते कारगिल बेस कॅम्पार आमकां एक नायट ते आमच्या सोल्जर्सां वांगडा स्पेंड करपा खातीर ती मेळयली आसा। तर जो फाल्यांचो विशय आसा की विजय संकल्प यात्रेच्या निमतान जी आमी मशाल मिरवणूक ऑर्गनायज केलेली आसा एक म्हापसा आणि एक वास्को शहरान
तर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ह्या दोनूय आमची जे रॅलीज आसा ताका भरपूर पाठिंबो दिवचो, कित्याक आमकां एक अशी एक संदी म्हाका दिसता वर्सान एकदां मेळटा खंय तरी आमचो जो सपोर्ट आसा तो इंडियन आर्मीन जसो आमच्या सोल्जर्सांक दाखोवपा खातीर. आणि तर ह्या एका कोणीच फाटी रावचे न्हू, सगळे आमचे जे यूथ आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरोन हे जे दोनूय रॅलीज आसा ते दोनूय रॅलीजान पार्टिसिपेट जावचे, कित्याक जेन्ना इंडियन सोल्जर्स आसा ते जेन्ना बॉर्डरीचेर वॉर्स जेन्ना हे करता झगडटा तेन्ना तांकांय खबर आसा की खंय तरी एक गोळी येतली आपल्याचेर बसतली, एक खंयचो बॉम्ब ब्लास्ट जातलो आनी आपूण खंय तरी मरतलो म्हणून खबर आसता, पूण तरी सुद्दां ते तो जॉब प्रिफर करता आणि ते थंयसर टेररिस्टांकडे झगडटा, दुसऱ्या देशांकडे झगडटा म्हणून खंय तरी आयज आमी हांगा सेफली जगतात, आमी सेफली रावता. तर खंय तरी तांकां एक सपोर्ट असो दाखोवपाक लागून हेचे प्रोग्राम्स भारतीय जनता युवा मोर्चान ऑर्गनायज केलेले आसा. जावं ती आमची मशाल मिरवणूक आसा, मागीर जो एक्झिबिशन आसा आमचे दोन्ही ऑफिस, उत्तर गोवा ऑफिस तशेंच दक्षिण गोवा ऑफिस, आणि तिसरो जो प्रोग्राम आसा जशें की किरणान सांगला की 27 तारखेर जे वॉर वेटरन्स आसा तेंची फॅमिलीज आसा तेंचो हांगा सत्काराचो एक प्रोग्राम आसा. तर हे जे तिनूय प्रोग्राम्स आसा ते युवा मोर्चान ऑर्गनायज केलेले आसा आणि हेका भरपूर पाठिंबा मेळटलो अशी अपेक्षा करता.